श्री दामोदर विद्यालय हायस्कूल इंग्लिश हायस्कुलाचो 10वीचो रिजल्ट ह्या खेपेक आमचो 96% लागला. जवळ आमचे 63 विद्यार्थी बशिल्ले, तातूंत 61 विद्यार्थी पास जाले. आनी जे दोन भुरगीं आमचे फेल जाले पळय, तातूंत भितर एक मार्काचो 2-2 मार्कांची तफावत आसा. पण ते जर गेले तर ते परतून एखादे रिजल्ट कितें तो कळटलो आमकां. जवळ जवळ हातूंत आमचे डिस्टिंक्शनाक 16 भुरगे आयले आनी फर्स्ट क्लास 24 आनी सेकंड क्लास 20 भुरगे आयले. आनी तातूंत डिस्टिंक्शनाक पळय डे बाय डे येवपाचो पळय तो आंकडो आसा तो वाडत आसा. 1-2 वर्सां पयलीं 9 आयिल्ले, मागीर 10 आयिल्ले, गेल्या वर्सा 12 आयिल्ले आनी ह्या वर्सा 16 आयले. आनी जो फर्स्ट पळय जो आमचो आयला अभय कडवाडकर म्हणून, ज्याची 94.2%. आनी त्या शिवाय ताका हिंदीक तो हायस्ट आसा, दुसरो संस्कृताक हायस्ट आसा 96. त्या नंतर मॅथ्साक ताका 94 पडल्यात आनी सोशल सायन्साक ताका पडल्यात 99. अशा 4 सब्जेक्टांत तो हायस्ट आसा. दुसरी जी आयल्या रुची बोकारे, ताका 91.8. ईशान जशवाल 91. आनी शौनक चोडणेकार हाका 88.8 आनी प्राप्ती गांवकर हाका पडल्यात 88%. आनी 90च्या वयर म्हणटा तशें 7 ते 8 जाण सुमार आमचे भुरगे आसात ज्या खेपेक क्वालिटी एज्युकेशन आयलां. आनी आमच्या तुमचे जे भुरगे जे आसात पळय ते भुरगे जवळ जवळ गरीब हातूंतले, म्हणजे जे म्युनिसिपाल्टीक जे सफाई कामगार काम करतात तातूंतले, झोपडपट्टींतले आनी जे पळय भायर खंयचे आसात तातूंतल्यान हें एडमिशन तांकां दितात. आनी ह्या हातूंत असो तरेचो रिजल्ट जो आमचो येता हाका सगळें श्रेय आमची एडमिनिस्ट्रेस जी आमची श्रीवेका टिचर आनी मॅनेजमेंटाचो तांकां फूल स्वातंत्र्य. म्हणजे हाजे खातीर ते दिसा सकाळच्यो क्लासी घेतात, त्या शिवाय जे कोण पळय वीक स्टुडंट आसात त्या वीक स्टुडंटांक सांजचे आपूण तांचे क्लासी घेतात. इवन एग्जामिनेशन टायमार सुद्दां तांच्यो ह्यो क्लासीस हांगा चलतात. आनी म्हणून हो एक कॉन्फिडन्स निर्माण केला. जवळ जवळ आमची 15 वर्सां सुमार जाली हो रिजल्ट परंपरा ही चालूच आसा. फक्त 1-2 भुरग्यांक 2-2 मार्क पडिल्ल्यान आमकां हें जालें. पूण आमकां जवळ ह्या वर्साक आमचे ह्या हातूंतले 15 भुरगे अजून वचून दामोदर हायर सायन्स कॉलेजींत ताणें एडमिशन घेतलां. पयलीं फक्त 1 किंवा 2 मेळटाले आमकां हातूंतल्यान, म्हणजे 80% येताले, 82% येताले. आतां ह्या खेपेक जवळ 80च्या वयर जवळ 15 भुरगे येयला आनी तितल्यांनी हांगा एडमिशन घेतलां.